बीफ ट्रेडर्साचो मांसाचो सप्लायाचो प्रस्न सुटना. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सात गोरवांचे स्लॉटर बंद पडला. मीट ट्रेडर्स वचून विजयाक मेळ्ळे. अंजली आनंद म्हणटा त्या गोरक्षकाच्या नांवान मीट ट्रेडर्स शेबय घालतात. मीट ट्रेडर्साचो कारभार कायद्याक धरून ना म्हूण अंजलीन बीफ ट्रेडर्साचेर केस घाल्या. आता सध्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्स बंद आहा म्हणजे ऑटोमॅटिकली हिंगा गोंयान जे आहा ते मांस मेळना न्हू. आता आमी भायले कशे तरी करून ते गिरायकाक हिंगा मांस जाय म्हणजे ते लिगल वायजूच भायरसून आमी आतां मांस हाडटा, पूण आमकां ते हाडपाक त्रास जाता खूब. आमकां गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतले हिंगासरले मांस मारलेले गोंयाक लोकांक दिवंक जाय आनी ते हिंगा हायजिनीक आसता. ताका लागून आमी जाता तितले गव्हर्मेंटान हितून मातशें लक्ष घालून जे गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतले कोण मॅनेजमेंट आहात तांकां आपोवन आनी आमची मिटींग घेवन कितें आतां हेजो रस्तो काडप म्हणून आमी मातशे विजय सरदेसाय कडेन मातशे येयल्ले हिंगासर ऑनरेबल CM कडेन मातशें आमकां मेळून कितें आतां मातसो हेजो रस्तो काडप म्हणून. The Goa Animal Welfare Board, the lady named Angela Anand, she has taken the animals which were brought to the Goa Meat Complex from the Goa Meat Complex custody to the Gaushala. And since 10th October, the animals has been stopped from bringing from the neighboring state, and the shortage of beef will be in Goa. For that reason, we have approached our Honorable Vijay Sardesai. विजयान खंय लक्ष घालता म्हणून सांगला. आमी आयज TCP मिनिस्टरा कडेन आयिल्ले कित्याक तोच एक आहा जो गोंयकारां खातीर आनी हे बीफ इश्यू खातीर झगडटा आनी ताकाच लागून आमचे मुसलमानाची कुर्बानी बरे तरेन जाल्ली आनी गोंयकारांकूय सगळे आयज बीफ मेळटा. सो तांणी आमचे सगळे आयकले, तांचे बुचराचे प्रॉब्लमूय आयकले की कशें तांचे ते प्रॉब्लम फेस करपाक लागल्या सद्याक मीट कॉम्प्लेक्सात. आनी तांणी तांकां आश्वासन दिलें आनी फाल्यां तांकां आपयलां की ते CM बरोबर बसून जो आनी तांचे ऑथॉरिटीज जे आहा मीट कॉम्प्लेक्साचे प्लस एनिमल हजबंड्री जे ऑथॉरिटीज आहा तांकां सगळ्यांक घेवन एक जॉयंट मिटींग करून तांचो प्रॉब्लम पर्मनंट सॉल्व करता म्हणून. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.